काल 9:30 सुमार हांव येतालो मडगांवसान आनी एक एक्सयूवी मडगांवसान कारवार वयताली हांगा मनोहर बायपास हायवेचेर पाटणी आयल्यान एक 10 म्हशी मदीं येयल्यो आनी एक एक्सयूवीन सरळ तांकां धक्को दिलो आनी 2 म्हशी ऑन द स्पॉट रस्त्यार मेल्यो आनी 2 सायडीन पडोन उरल्यो. मागीर हांवें येयलो आनीक पयल्या दोनी म्हशी मेल्या रस्त्यार आनीक हांवें PIक फोन केलो काडून अशें जालां. तेणी 5 मिनटां पुलीस धाडले हेल्प करपाक म्हाका आनी आमी त्यो म्हशी रस्त्यार मेल्यो त्यो काडून सायडीक दवरल्यो आनीक रस्तो बी आमी धुवन जे ब्लड पडले ते धुवन आमी घरा गेले. आनीक तशेंच ह्या हायवेचेर ज्यो लायटी आसा ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा त्यो कितलेशे दीस जाले पेटनाय आनी हांगा रातीन सामकी काळखाची साम्राज्य जाता. सो ज्यो हायवेन ज्यो स्पिडीन गाडी वयता तांकां दिश्टी पडना रस्त्यार म्हशी आसा काय कोण आसा तो. सो आमी अपेरंटली हायवेचे इंजिनियर आसा तांकां फोन केलो बाबा लायटी पेटना म्हूण. सो तेंगे रिप्लाय बरो नेग्लिजंट टायप आसलो की ते म्हणटा की लायटी इलेक्ट्रिसिटीन सारके करपाच्यो पूण एज फार एज आमी जाणाय जे कॉन्ट्रॅक्टर जे रस्ते बांदताय त्यो मागीर लायटी मेंटेन करपाच्यो ज्यो मेंटेन जायनाय. रातीन हांगा एक लायट पेटना हायवेचेर आनी ज्यो गाडी ज्यो वता सादारण 100 क्रॉस स्पिडीर वयताय आनी अशी मदीं येयल्या मागीर लोकांल्या जिवा धोको आसा आनी त्या मुख्य प्राण्याल्या जिवा धोको आसा. आनी सकाळ फुडें जेन्ना हांव उठोन परतो जेन्ना वचपाक गेलो मागीर कामाक तेन्ना वाटेर पयल्या आनी 3 म्हशी ट्रकान मारून उडयल्लो. सो सादारण कालच्या दिसाकच 5 म्हशी मेलाय हांगा रस्त्यार आनी रातीन मेन रिजन म्हळ्यार रातीन लायट पेटना हायवेन. ताका लागून म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी घडटाय. सो खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक गरज आसा.